Halo. Halo. Tukar सोमिया वंदन तुका दनिया स्वर्ग पृथ्वीचा रचणारा काकूळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्याक जायना पदवी तुजी वर्ते कशी गाव तुजी कीर्ती प्रणम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया स्वर्ग पृथ्वीचा रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, पेंतेकोस्ताच्या परबेक आमी तयारी करना आसा आनी आज ह्या 5व्या दिसाचे नोवेन आमी करते आसा आनी आयचो विशय आमी नियाळचो दयाळाय पवित्र आत्म्याचे देणे. देव आमचें तें दयाळ जाला, साबार जाणां त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमच्या आमच्या जिवितांत ते दयाळ जाल्यान आनी देखून आज आमी ह्या पावंडार आसा. आज आमी हेरांक तें दयाळ जाय आनी हेरांक तें दयाळ जायचें जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्याचें प्रेरण त्या देवाचे ससाय आमकां मस्त गरज आसा. परवांची परब जी आमी करची ती आमच्या जिवितांत अर्था बरीच जायची जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याचें देणें जें आमकां आमच्या पवित्र स्नानांत सक्रामेंतांत आनी प्रत्येक जावन तिरावण्याच्या संस्कारांत आमकां मेळिल्लें तें परतून आमच्या जिवितांत जिवें जायचें जाल्यार
आमी हर एका दिसा म्हणले बरी ताच्या देण्यांचो नियाळ करचो गरज आसा आनी आयचे प्रत्येक जावन आयच्या दिसाय हे 5वे दिसा हे दयाळ्याचे देणे आमी परत बरें कर नियाळटा आसतना त्या परबेची तयारी आमी बरी करून करतना परत आमचे थंय पवित्र आत्म्याची देणी जिवी जातात. देवाक अर्गान दिवया असल्या परिस्थितीन ती हो अवकाश आमकां दिल्ले पासत आनी आज मागया आमचे हर एकले तें दयाळ्याचे देणे दराळ रितीन वत म्हणून ह्या वेळी आमच्या राष्ट्रा पासत संवसारा पासत प्रत्येक रितीन मागया. राष्ट्रांचेर झूज चलून आसा तें झूज रावोन दी, संवसारान समाधान येवन दी. प्रत्येक जावन ह्या कोरोना कोवीड पिडेत हांव कश्टोंच्या साबार जाणांक आनी नवी नवी पिडा येवचे भिरांत असल्या परिस्थितींत तो पवित्र आत्मो आमचेर देवण संवसाराचें रूप तो नवें करून दी आनी आमची काळजां आनी आमची भलायकी सगळी नवी आनी बरेपणान भरून दी म्हणून मागया. तशेंच साबार जाणांनी आमकां मागोवंक सांगलें आसा. तुमी बसून पळयते आसात साबार जाणां भिक्षकां आसात ह्या मिसांत वांटो घेतात घरांत हाडूनच. तुमची त्या सवां कुटुंबाची त्या सवां स्वामी मुखार दवरा आनी स्वामी खंडीत आमकां आयकतलो. हात आमी जोडया, दोळे आमी धांकया. ह्या भोव पवित्र मिसांत वांटो घेवंक आमी ना फावो पूण ताच्या बरेपणान देणें आमकां ताणें दिलां. आमचें उणेपण वळखून घेवया. आमच्या आनी देवा मदें आसचे व्हडली अडकळ तें पाताक ताच्या सपायान तेळी दवरया. आमच्या पातकांची दूख धर न सगळे मी सांगता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेवन सदांच सांवकवार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो. सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सौम्या काकुळकर, सौम्या काकुळकर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, पास्काचो गुटो 50 दिसांनी संपोवन एकाच भावार्थान आनी मोगान सर्व लोकांक एकवटावंक तुवें अगणीत जाणवायन थारायलें. तर वेगवेगळ्या देशांनी शिंपडलेल्यो आनी वेगवेगळ्यो भासो उलयतल्या सर्व परजांक तुका सर्वांचो एकलोसो बाप म्हूण भावार्थान वळखून एकाच ताळ्यान उलो मारूंक दयाळपणी आमकां एकठांय कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 2 वाक्य 4 तो 10 म्हणसर. पूण अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवें पुनर्जिवंत केली. देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवें सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्ता जेजू मारिफात आमकां दाखयलेल्या काकुळटी वरवीं आपल्या कुरपेचें दायज केदें वर्थे म्हणून फुडल्या 100 युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या येवजणेचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम हें. तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हणून
तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम. क्रिस्ता जेजूतय आमी बरें आदारन जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. देवाचें उतार हें. देवाचे हुडुपकार. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाची खडाप जावन आसलेल्या वाकाणया अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची गीत गावया. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सरपडोन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो आमी ताच्या सरवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तोही. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. हल्लेलुया गाऊया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावात होगळी कुसारया. हल्लेलुया गाऊया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावात होगळी कुसारया. गितां गावनोवी सौम्याक नावाड्या. किन्नारी वाजोन तुका निया. ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळया. ताचे बरेपण आमी वाखणया. हल्लेलुया गाऊया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावात होगळी कुसारया. हल्लेलुया गाऊया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावात होगळी कुसारया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वें आसो. तुमचे सवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तुमचो मोग करतेल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी आपणाचो मोग करतेल्यांचो मोग करतात नेंगी.
तुमकां बरें करतल्यांक मात तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी तशें करतात न्ही गी. जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसने दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा पाटी मेळटलें म्हणून चिंतून पातकी एकामेकाक उसने दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासतना उसने दिया. तोवळ उदंड जावं पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातेल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अणउपकार्यां आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्तातय दयाळ मोगाळ क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबेक आमी तयारी करनासा आनी प्रस्तावना सांगले बरी दयाळाचें तें देणें पवित्र आत्म्याचें तासो आमी आज नियाळ करते आसा आनी त्या दयाळाच्या देण्या खातीर आमी आज परत मागते आसा. एक दोन दाखले तुमच्या मुखार दवरचे जाल्यार ह्या दिसांनी कोविडाची परिस्थिती मस्तो गंभीर आसा. मस्तो जाणांक जेवंक खावंक कस जाते आसात. आमच्या गांवांत कुमोग करतात, एकामेकाक गरजे पावतात. तितली काही गंभीर परिस्थिती आसची ना कोणान म्हाका भोगता आमच्या भावार ह्या मंगळुरांत. पूण परच्या पोर एक व्हिडिओ पळयलो हांवें, व्हायरल जाल्लो बारी. युपींत उत्तर प्रदेशांत एक व्यक्ती बुकेन ताका तांकां नासतना तो मार्गार डामारार पडुल्लें दूद तो दिमी घालून लेवता तो. तशी म्हणी ताची बूक थांबोवंक पळयता. कंडीस जावन हें पळयतना दूख भोगता. एका रितीन बिरमोत दिसता, कसली गत साबार जाणांक मनशांक आसा म्हणून. परच्या परसान एक व्हिडिओ पळयलो हांवें ह्या सुरतकलच्या आमच्या बवारांत. एक दोग जण एका पेट्याक ताका दोरयेन बांदून ते तांच्या बायकाक बांदून ते वन्नरत्यात खंय न्हंय कुडोंक जावं बरो. पूण तांणी वन्नरची रीत मात्र त्या पेट्याच्या गोमट्याक बांदून ते जरजरीत वन्नरते आसात कितल्या त्या डामार रोडार. आनी तो पेटो भोव मारत्या रडटे आसा आनी बोबो घालत्या. आनी असले एक रितीन तांकां अरेस्ट केलां पुलिसांनी आनी प्राणीदया संघाच्यांनी तांकां इन्फॉर्मेशन दिलें पुलिसांक आनी तांकां अरेस्ट केलां. पूण विशय कितें म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो, एक बिरमोत मुडली नांगी आनी त्या पेट्याक त्या मनजातीक जाल्यार तोंड्यानातल्या वडतना ओन बायकाक इतल्या फास्ट ओन व्हरतना डामार रोडार खंडीस जावन पळयतलां एका रितीन दूख भोगता. मोगाळ भाव भयणीनो, ही सर्व घडीतां पळयतना दूख बिरमोत आनी कांय म्हणी आमी करीजे ऑर तांची एका रितीन पाप बिरमोत आमकां दिसता, जावं बरो मनशांची जावं बरो मनजातींची. दयाळाय म्हळ्यार कितें गी म्हणून. दयाळाय म्हळ्यार बिरमोत पावची आनी एकल्याची गत चिंतून आमकां सुरसुरे भोगचे, तांकां बरें करी जे म्हूण एका रितीन भितरल्यान भोगचें. वा एक गौरवनांतल्यान गौरव, गरजेवंतांक कुमोक करी जे म्हणली एक भितरली भोगना ही जावन आसा दयाळाय. दयाळाय नातले मनीस कशे आसतात गी म्हणून कॉन्ट्रडिक्शन. दयाळाय नातले म्हळ्यार क्रूर मनीस, स्वार्थी मनीस, हेरांचें पडोवन वचोना म्हणलें बरी, भोगना नातले मनीस म्हणयेत. वा एक रितीचे डिमांडींग ऑर गौरव ना, एकामेका धारून काळजाचें म्हणयेत. हें दयाळाचें विरोध म्हणयेत. मोगाळ भाव भयणीनो, दयाळा विशीं व्हडलें व्याख्यान, व्हडलें डेफिनेशन हांवें आज दिवन बसपाचें म्हणना. कित्याक सांगल्यार म्हाका आनी तुमकां घर एकल्यांक की हें काळीज म्हणलें आसा जाल्यार खंडीत जावन दयाळाय बगून कळीत आसा एक नाल्यार एक फावटी. आनी दयाळाचें आनी दारुणाचें डिफरन्स खंडीत आमकां कळटा आनी प्रत्येक जण ह्या कोविडाच्या परिस्थितींत खंडीत असो व्यत्यास म्हाका आनी तुमकां खंडीत कळटा. आज आमचें ब्लड शुगर चॅक करूंक लॅबांत इक्विपमेंट आसात. आमचें कोलेस्ट्रॉल चॅक करूंक जाता, आमची BP चॅक करूंक जाता आनी आमचें हेल्थ चॅकअप आमी करता वर्सा एक फावटी दोन फावटी, थोडी 2 वर्सां फावटी हेल्थ चॅकअप करता. आनी आतां ह्या कोवीड टायमार ऑक्सिमिटर येयला नव्यान. हय, पयलीं आसलें कोण ना, पूण आतां यूज करचें आतां जालां बारी. सगळ्यांचे घरांनी आसा जे म्हणून ऑक्सिमिटर ऑक्सिजन लेवल आनी आमचें कितें पल्स रेट ऑर हार्ट बीट लेवल फायंड आवट करूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें एक चिंता एक कायंडोमिटर म्हणलें गरज आहा गी म्हणून. कायंडोमिटर कित्याक म्हळ्यार आमचें कायंडनेस इंग्लीश, आमची दयाळाय
ती कितली आसा गी म्हणली आमकां कळचे खातीर आज ताका एक नवें इक्विपमेंट म्हणजे आमच्यात जिवीत आमच्यांत अंतस्करण वर्तें इक्विपमेंट म्हणयात वर्तें एक कालें आमचे दयाळे आनी पवित्र आत्म्याचे देणी आमचे ते कितले आत म्हणून समजून घेवं आनी ते अंतस्करणांत आमी समज जाय आज म्हज्या तुमची दयाळाय कितली आसा गी म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो दयाळाई पवित्र आत्म्याचे देणें आनी आमकां दयाळ्याक वर्तें आदर्श आमचो सर्गींचो बाप देवच पळया तो दयाळ्याचो सागोर तो आनी तो आमकां संतोश भोगूंक जाय असो एक दयाळ्याचो बिरमो दिसो देव आमच्या जिवितांत आसा आज आमी ह्या परिस्थितींत आसाव जाल्यार आनी असल्या गंभीर परिस्थितींत सयत आज आमी जियेताव आनी इतलें आमकां आसा जाल्यार त्या देवाच्या बिरमोतीची साक्ष म्हणया कीर्तन 145 145 वळ 17 अपुर्बायन म्हणटा आपल्या सगळ्या करण्यांनी सर्वेस्पर देव दयाळ पळय लुकास एवांजेल 6 अध्याय 30 आनी 25 वळ म्हणटा तो अणउपकारी आनी कोट्यांतय दयाळ म्हणजे सगळ्यांत हर एकल्यांतय तसल्यांतय तो दयाळ जाता हेच्या वाचपांत आमी आयकला तितले मात्र मोगळ भाऊ भयणीनो निर्गमन पुस्तक 20व्या अध्यायांत अपुर्बायन म्हणटा तो ताचो मोग ताची दयाळाय 1000 वर्सांक पावता आनी कडेन पवित्र पुस्तक म्हणल्यार आसा ताचो राग 3 तकल्यो पूण ताची दयाळाय 1000 तकले पर्यंत आमकां सांबाळून व्हरता म्हणून मोगळ भाऊ भयणीनो जुवांच्या वांजेलान 6व्या अध्यायांत 30 आनी 9व्या वळींत अपुर्बायन सांगलां जेजू म्हणटा म्हज्या बापाची खुशी कितें म्हज्या बापाची खुशी म्हज्या हातीन दिल्या कोणाय केवें होगडाय नाये सगळ्यांक केवें जोड घे जाय पळय त्या देवाचो मोग कोणायकी होगडाय नाये सगळ्यांक जोड घे जाय ती म्हज्या बापाची खुशी म्हणटा तर मोगाळ भाव भयणीनो आज आमकां वी शूड बी हॅपी आमी संतोश भोगूंक जाय असो एक दयाळे असो मोवाळे असो आमचे पातकां उणें पण कसलें आसल्यार सोसून व्हरचो देव आमकां आसा सर्गींचो बाप आमच्या सवय आसा आनी उत्पत्ती ग्रंथांत उगडापण ग्रंथा पर्यंत हो सगळो पवित्र पुस्तक मोगाळ भाव भयणीनो ही देवाच्या दयाळ्याची जिवी साक्ष देवाच्या दयाळ्याची जिवी काणी म्हणयात आनी आजुनूय ती काणी म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत ती मुंदरून आसा आनी ताची दयाळाय जेजू मारिफात आमकां जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां ताणें परत दाखयल्या जेजूच्या जन्मातावन मरणा पर्यंत हर एक ताच्या जिविताची गणितां ती एक सांकळ ती देवाच्या दयाळ्याचें प्रतिरूप म्हणयत तो संवसारांत देवण येवचेंच दयाळाय म्हजी आनी तुमची गत चिंतून आमकां पातकान ते सोडोवचे खातीर ताच्या की वर्ती दयाळ्याची एक साक्ष खंयची जाय पूण ताचे ह्या पब्लीक जिवितांत ती पळयात ताणें पिडेस्तांक गूण केले हर एक गडीत पळयात ताणें बिरमोतीन केल्लें तें लाजराच्या फोंडा कडेन रडलो म्हणटा पवित्र पुस्तक पातक्यां सोवें दुबळ्यां सोवें तो बरसता तांचे जेवता तांचे सोवें सकरांनी सोण गेल्या सोवें तो जियेता कित्याक ताका ताची बिरमो चिंतली त्या काणा शारांत ताचें मर्याद दवरचे खातीर ताणें उदक आसलें वायन करून ताणें बदलिलें तितलें मात न्ही तो ताचे लागीं शिकूनय आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक थंय बिरबत पावता गोवळीनांतल्या हिंडा बरी ते शीम पडलेले पळोवन तो कळवळ्ळो म्हणटा ताका बिरमोत दिसली पवित्र पुस्तक बरें क्लियरली सांगता तितलें मात न्ही तांची तांकां बूक लागचें पळोवनय ताका बिरमोत दिसली देखून ताणें 4000 लोकांक 5000 लोकांक ताणें वाडलें आनी असली अजापा ताणें केली मोगाळ भाव भयणीनो आनी निमाणें ताच्या त्या कुर्साच्या त्या कलवार दोंगरार त्या कुर्साच्या मोरणा जिवंतपणा मुखांतर ताणें ताचे दयाळाय संपूर्ण रितीन म्हजें आनी तुमचें तें ताच्या रक्ताचो निमाण थेंबो दिवचें ते मारिफात ताणें ती ताची बिरमोत म्हणलें कितें आपणें ती पुसून आमकां ताणें वाडली म्हणयात घरा कशें आवय कोणलें पुसून तर बेटी कांय बरें नुस्तें आहल्यार पुता भुरग्यांक वाडटा की तशें आमकां ताचें मोगाची दयाळ्याची ती ताणें रूस ताणें आमकां पुसून ताचें निमाण रक्ताचो थेंबो पर्यंत म्हणलें बरी ताणें आमकां वाडला ताणें आमकां दिला आनी आजुनूय वत्ते आसा मोगाळ भाव भयणीनो बापातावन पुताक आनी पुतातावन आज आमकां ती दयाळाय मेळ्ळ्या आनी आमी ती हेरांक ती वांटीचे तें आमी पयल्या वाचपांत आज आमी आयकलें एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पळया 2ऱ्या अध्यायांत आज 4 10व्या वळी पर्यंत आमी आयकलें बापातावन पुताक पुतातावन आज आमकां आनी आमचे तान हेरांक ती दयाळ्याची सांकळ द चेन ऑफ कायंडनेस ऑर कायंडनेस चेन म्हणटात ही कायंडनेस चेन आज एकामेका ती वसंत आसा जाय मुखार वचो जाय आज त्या सोम्याचे हात आनी पांय ते किळ्यांक दिल्यात आनी हांव आनी तुमी आज हे दयाळ्याचे सांकळ मुखार व्हरचेत आसले एक सोम्याचे हात आनी पांय आमी जावंक आसा मोगाळ भाव भयणीनो म्हाका एक घडीत हांवें एक वाचले विडियो परच्या पर पळयलो विडियो उडास येता म्हाका पळोवन मस्त खुशी जालो एका रितीन मस्त भोगलें आनी उडास आसा म्हज्या मतीन एक दीस एकलो हॉटेलांत जेवता एक वेल टू डू म्हणजे एक आसलो मनीस आनी हॉटेलांत जेवण आसतना भायर हॉटेलाच्या भायर एकलो ल्हानसो भुरगो दुबळो वस्तुरांनी सामान घालूंक ना जेवंक खावंक ना तो तेंता नाका पळोवन आसा जेवतना आनी हो मनीस ऑब्जर्व करता ताका
भायर तान एकलो दुबळो भुरगो भिकारी भुरगो पळयता आसा म्हणटा आचें जेवण जाल्लें सुद्दां थंय येता भायर ताका आपण हाडटा ताचे कडेन उलयता आनी हॉटला कडेन वेटरा कडेन सांगता ताका कितें जाय तें दी म्हणून आनी ताका तो खाण जेवण दिता आनी तो पाप जेवता बाका बाका करून जेवता कित्याक भूक लागली ताका आनी हो ताचे कडेन उलयता आनी बरें करून ताका वाण जाल्या उपरांत तो बिल्ली सारता आनी बिल्ली ताका येता आनी बिल्ल ताणें पळयता आसतना त्या बिल्लांत एकल्याचें मात्र ताचें जेवलें मात्र बिल्ल आसलें ते पयशे ताका घाल्ले आनी तो विचारता त्या भुरग्याचें हांव पे करता त्या भुरग्याचें बिल्ल म्हाका दिया ताच्या कितली जाली ताच्या जेवणाची रेट म्हणटना तें तान मॅनेजर वेटराडे सांगून धाडटा कायंडनेस इज नॉट चार्ज्ड इन आवर हॉटेल कायंडनेस इज नॉट चार्ज्ड इन आवर हॉटेल मग भाऊ भयणीनो कशें ताका पळोवन भुरग्याक पळोवन हाका भोगलें हाका पळोवन हाचें बरें म्हण पळोवन त्या हॉटेलाच्या मॅनेजराक भोगलें ताका ही फ्री दिजे ताच्या लेकार दिजे म्हणून अशेंत मुखारून ही चेन गेली जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आज म्हज्या तुमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत फिरगजीन कितल्या अपुरब्याची एक कायंडनेस चेन कितली बरी आमी मांडून हाडीत पूण आमी मस्तुबटी कायंडनेस चेन आमी तूं मोडटा सोमयान बापान सुरू केल्ली जेजून मुंदरसून व्हेल्ली आमकां दिल्ली पोवी साबान मुंदरसून व्हरची आनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण चलची कायंडनेस चेन आमी मस्तुबटी ब्रेक करता हांव बघता तरबटी आमचो तोंडाचो सैला 5 जाता आमी हेवटी शर्मावर सांगले आसा आमी ल्हान आसतना इस्कालांत येताना म्हणचाले पापा बडावा अंगिल्ला चड्डिल्ला म्हणजे बिरमोत मागीर होगाचें लुटून घालचें तें बारी फेमस जाल्लें आमी ल्हान आसतना पापा बडावा अंगिल्ला चड्डिल्ला होगाचें लुटून घालचें आमची गत तशी आसा पापा बडावा म्हणचें मागीर आमचें कांय सुट्टना नाका म्हणलें बरी होगाचें म्हणलें बरी तोंडाचो सैलाप मात जाता गी बघता थोडे म्हज्या तुमच्या जिवितांत एक दीस एक गोवानी बायल टीव्ही चॅनल पळोवन आली आनी टीव्ही चॅनल पळोवन आसतना एका चॅनलांत कश्ट दुबळ्यांचे कश्ट आनी ते चॅनलार दिसले की बायलेक बिरमोद दिसली रडोंगूच लागली की बायल मनशाची काळज जायली बारी मोवाळ्ळें आनी रडोंगूच लागली की आनी तितल्या तो गोवाडे म्हळें की अळे हांकां पळोवन आमी खालें करचें पाप तांची बिरमोद गत पळय आमी खालें करी हांचे खातीर गी म्हणून न्हवरो म्हणलो की आतां कांय करूंक जायना आतां कोवीड न्ही तूं चॅनल बदली तितलें मात करिया दुसरें कांय करूंक जायना मुगळ भाव भयणीनो आमी मस्तुबडी आमच्या जिवितांत चॅनल बदलीत हांव आमकां कितें आमकां बिरमोद भोगता पूण आमी तें इंत सोडटा आनी नेक्स्ट चॅनलाक येता हांव नेक्स्ट चॅनल कित्याक आमकां नेक्स्ट चॅनल येयल्यार कम्फर्ट जाता आनी हें दुबळ्या रक्तांची गत पळयतना खायले दिजे म्हणटना आमकां कश्ट जाता देखून चॅनल चेंज करचें आसता एका गांवांत एकलो मनीस आसलो खंय ताका भारी धरून मनीस खंय दाळाय बिरमोद पळयन अंत नातली आनी देखून ताका लोक सक्कडी म्हणटलो खंय काळीज नातलो मनीस काळीज नातलो मनीस काळीज नातलो मनीस म्हूण भारी काळी हार्टलेस मॅन एक दीस सरलो तो मेलो तो कोविडान मरो ना तो दुसऱ्यांत मेलो तो हार्ट एटॅकान मेलो खंय आनी हार्ट एटॅकान तूं मरतना सगळ्यांनी म्हळें की कसो मेलो तो हार्ट एटॅक जावन मेलो तो कितें हार्ट फेल जावन ऑर हार्ट एटॅक जावन मेलो अरे हार्ट नातलो मनीस म्हणून लोक म्हणटलो आतां हार्ट एटॅक जावन कसो मेलो गी म्हणून हार्टलेस मॅन म्हणलें आतां हार्ट एटॅक जावन कसो मेळ्ळो गी म्हण म्हाका भाव भयणीनो पॉयंट इतलो तुगी हर एकल्यांक काळीज आसा हर एकल्यांक काळीज आसा तें आमी कितलें एक्टिवेट करता ताचेर वंदून आसा आमचे दयाळाय कितली गी म्हणून जर आमी एक्टिवेट करना तर आमकां बोगणांत आसनात आमकां आनेकला तें कांय तांची गत पळोवन कांय आमकां बोगना म्हाका भाव भयणीनो आमी बिरमोत दयाळाय दाखय जाल्यार व्हडली कांय डिग्री करचें म्हणना व्हडलें कांय शिकप जायचें म्हणना ऑर व्हडलें एक आमचें तें मस्तू पयशे जायचे म्हणना आमकां जर एक क्रिस्ता सारकें काळीज आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या दयाळ्याचें काळीज आमचें तसलें काळजात असलें सिम आमचें तें आसा जाल्यार आनी तें पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी रिचार्ज केलें जाल्यार खंडीत जावन मोगाळ भाव भयणीनो आमी एक्टिवेट जाता आमचें काळीज आमची दयाळाय एक्टिवेट जातली आनी आमी ते दिसपडट्या जिवितांत आमकां देवा कडेन हेरां कडेन संबंद आमकां मेळटलो देवा आनी मनशा मदल्या संबंदांत काळजां शिंदीचें म्हणटा पवित्र पुस्तक देवा आनी मनशा संबंदांत आमकां सुरसुरचें आनी आमी काळजां शिंदीचें पूण एकामेकाच्या संबंदांत आमी काळजांक गुंतीचे आमी काळजांक गुंती जाय कित्याक हाच्या मारिफात संबंद बरो जाता आनी एकामेका दयाळ्याची ती कायंडनेस चेन ती मुखारून येता मोगाळ भाव भयणी ल्हान आसतना और मस्तुबडी आयकलें उडासा एक बॅरल शिरक्याच्या की एक कुलेर मोव चड ओडटा की चड अट्रॅक्ट करता देखून आमी एक बॅरल शिरको जावच्या की मस्त एक कितें एक टेबल स्पूना तितलें टीस्पूना तितलें एक मोव जावचें बरें कोणा आमी दयाळाय बोगाचे दयाळाय दाखयचे दयाळाय आमी नांवा खातीर न्ही
भयणी भावा खातीर आनी देवा खातीर. हांव परत म्हणटा, नांवा खातीर न्ही, मस्तपटी नांवा खातीर देवाळां बोगची आनी दाखोवची आसता आमी, देखून भयणी भावा खातीर आनी देवा खातीर आमी देवाळां बोगीचे सोडून नांवा खातीर न्ही. पाटी आशे नासतना आमी दीज, तेंच जेजू आज सुवार्थेन सांगता. पाटी कांय मेळटलें म्हणल्यार आशा नासतना ते गेले म्हणटले कादरीचे, मेळ्ळ्यार बरें, मेळना जाल्यार वण्णा म्हणल्यार बरी आमी दिल्यार मात्र मोगाळ भाव भयणीनो आमी देवाळ्याची मनशां आमी जाता. आजकाल वॉट्सॅपार चॅलेंज घालचे आसता, हांवें पळय थोड्यांच्या स्टेटसार आसता, डियर चॅलेंज एक्सेप्टेड, चॅलेंज एक्सेप्टेड, चॅलेंज एक्सेप्टेड, ताजी फोटो घालची आनी कितें चॅलेंज एक्सेप्टेड. कांय पाड न्ही, बरें तो वण्णा ह्या कोविडाच्या टायमार भितर बसून चॅलेंज घालचें, चॅलेंज एक्सेप्ट करचें. हांव चिंता आज आमी कायंडनेस चॅलेंज करचें कोणा, कायंडनेस चॅलेंज कळ्ळें आमी केलां गी म्हणून बरें काम, हे देवाळ्याची करणी ह्या दिसांनी केली गी म्हणून आमच्या स्टेटसार कोणा आमी कायंडनेस चॅलेंज हांवें केलां, तूं कर म्हणचे बरी करचें कोणा. आनी हे चेन हे कायंडनेस चॅलेंज जिवितांत मुखार तोसून दी. मोगाळ भाव भयणीनो, पोवीस सभा देवाळ्याच्या करण्या विशयान आमकां सांगता. कांय थोडेले समजुया पोवीस सभा कितें म्हणटा. पोवीस सभे प्रमाणे 7 कुडीच्यो देवाळ्याच्यो करण्यो आनी 7 आत्म्याच्यो देवाळ्याच्यो करण्यो आसात. ही आमकां पोवीस सभेची शिकोवन गरज. पळया, कुडीच्यो 7 देवाळ करण्यो खंयच्यो गी म्हणून. एक, बुकेल्ल्यांक जेवण दिवचें, ताणेल्ल्यांक उदक दिवचें, विणग्यांक पांघरूंक दिवचें, निराश्रित्यांक आसरो दिवचो, पिडेस्तांक वखद दिवचें, बंदेंत असल्यांक भेट करची आनी मेल्ल्यांक निके पिवचें. ह्यो 7 कुडीच्या देवाळ्याच्यो करण्यो पोवीस सभेन शिकोवच्यो. आनी आत्म्याच्यो 7 देवाळ करण्यो पोवीस सभेन शिकोवच्यो खंयच्यो म्हळ्यार दुबाव्यांक बूत सांगची, नेणाऱ्यांक शिकोवचें, पातक्यांक देवा थंय ओडूंक मिनात घेवची, दुखेस्तांक बुजोवचें, अकमान बोगचें, इजा आमकां मेळ्ळी सोंसची ती मोगान, आनी तितले मात न्ही जिवे आनी मेल्ल्यां पासत आमी मागचें. ह्यो 7 आत्म्याच्यो देवाळ्याच्यो करण्यो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितांत कशें आमी देवाळ्याची मनशां जावयेत. एक थोडे तुमकां और म्हाका आमच्या जिविताक एक थोडे कितें म्हणटा टिप्स दिल्ले बरी सांगीत कोणा. घरा कांय नुस्त्याक इल्लें मीठ उणें जालें जाल्यार आवय सगलो दीस काम करता न्ही, इल्लें देंखणें घालच्या बदलाक हें ना बरें ना तें बरें ना म्हणच्या बदलाक कांय इल्लें वगेत रावून त्या दिसा मीठ उणें जालें खावयेत कोणा, और वचून इल्लें मोगान इल्लें मीठ सारून घालयेत कोणा. ही आमच्या आवय थंय पतीने थंय दाखोवची देवाळ्याची करणी कोणा. ल्हान तसले संगती आमी करयत. घरच्या कामाच्यान कांय इल्लें ग्लास फुटयलो, कांय एक सूक जाली, देंखणो घालून ताका ताचें काळीज फुटोवच्या बदलाक म्हण फुटोवच्या बदलाक इट्स ओके म्हळें जाल्यार एक ग्लास न्ही व्हडना आनी तशें करनाका मोगान सांगलें जाल्यार ती आपुरब्याची देवाळ्याची करणी जायत कोणा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हॉटेलाक येता, आतां वचोंक जायना ह्या दिसांनी, ना जाल्यार आमी नॉर्मल सिच्युएशनार हॉटेलाक येता न्ही, वेटराक एक 4-2 कास टिप्स गी, भायर एकलो सेक्युरिटीचो रावण आसता, विसील घालता, गाडी आमकां पाटी मुखार हाडून कुमो करता, ताका एक 10 रुपया गी. वा एक तर बटी भुरगीं कोणी वाटेर पेन्ना आनी बरी कोण तांचो दिसपडतो ग्रास करता, तांचे लागचे वस्तू काणगुंच्यो गी अशें तांकां कुमोग करची गी. मोगाळ भाव भयणीन असली देवाळ्याच्यो करण्यो करतना भुरग्यां थोडी सुखी करता. आमच्या घरा भुरगीं थोडी सुखी करता. भुरग्यांक की आमी देंखणें घालच्या बदलाक एक मोगान समजो येत कोणना. आनी ह्या मारिफात भुरग्यां थंय आमी कंट्रोल दाखोवच्या बदलाक देवाळ्या मारिफात तांचे थंय खरी नीज बदलावन हाडयत कोणना. घरा मलगडी आसात, आवय बापूय आसात, भावाकर भयणीकर ते रावता जावं बरो, एक फोन करचें, मेळचें, वखदां आसात गी तुका, कशें आसाय म्हणून दिसपडते एक आवय बापाय फोन करचें. असली देवाळ्याच्यो करण्यो. तितल्या मातयें थोडे आमी वेजिटेबल तरकारी हाडूंक येता आनी थोडे रिक्षार येता, भाडें आमी दिता. और असल्याक कितें तरकारीच्या मनशां कडेन तें एक चिल्लरा खातीर चर्चे करच्या बदला एक 2-3 रुपया चिल्लर आहले सोडल्यारय हांव चिंता ती ल्हानशी देवाळ्याची करणी कोण ना. त्या चिल्लरा खातीर मोलाक वचोन थोडे आमी MRP फुल्ल रेट 4-5 हजार दिवन हाडून येता. पूण एक थोडे वेजिटेबलीच्या मनशां कडेन आमी झगडटा आमी थोडे चिल्लरा खातीर. देखून ते एक 4 रुपया 5 रुपया सोडल्यान हांव चिंता व्हडलें कांय लॉस जावचें ना, बदलाक काळजाक व्हडलें आमच्या बरेपण आनी समाधान लाभात कोणना. मोगाळ भाव भयणीनो, असो ल्हान संगती आमकां दिसपडटे अवकाश मेळच्यो. साबार अवकाश आसात. सांत पावल कोलेसकारान बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 12व्या वळीन म्हणटा, देवान विसरून काडली तुमी ताका मोगाची, देखून देवाळ्यान सला दुरसोंक कारण आसल्यारी एकामेका बोगशिया. पळय, देवान विसरून काडली आमी ताका मोगाची, देखून आमी देवाळ्याची मनशां जायचे. देवाक जी कोण मोगाची ती देवाळ जातात आनी जी देवाळ जातात ती देवाक मोगाळ जातात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आखेर करच्या पयलें देवाळाय आमी सांबाळल्यार आमकां देव कितें इनाम बसयता म्हणलें एक पळय. इतलें पुरो देवाळाय सांबाळचें, पुरो आमकां मन जालें आसतलें, तें एक्टिवेट जालें आसतलें काळीज, पूण देवाचें इनाम कितें?
पवित्र पुस्तक कितें सांगता पळय. मुन्यांचें पुस्तक 11 अध्याय 17वी ओळ म्हणटा, दयाळ मनीस आपणाकच बरेपण जोडता, क्रूर मनीस आपणाकच वायट करून घेता. पळया पवित्र पुस्तक क्लियर आसा. तितले मात नाही. मुन्यांचें पुस्तक 20 आनी 1 ओळ 21 अध्याय 21 ओळ म्हणटा, जो कोण दयाळ मनीस त्या मनशाक जिवीत आनी मान मेळटा. मनशांतान मेळ्ळा जे म्हणना, देवातान मेळ्ळ्यार कितल्या की पुरो कोणना. माथ्या वसोवांजेल 5 अध्याय 7वी ओळ म्हणटा, दया दाखयता ती बागी, कित्याक तांकांय दया मेळटली. पळया तांकांय दया मेळटली. खंय वेचीन आमी केल्लें बरेपणाचें पूण तें खंय वेचन आमकां मेळटलेंच, आमकां आमच्या भुरग्यां बाळा मेळटलेंच. मुन्यांचें पुस्तक 14 अध्याय 20 आनी 1 ओळ म्हणटा, दुबळ्यांक दया दाखयता ती बागी. जर पवित्र पुस्तक आमकां बागी म्हणटा, तसलें बागीपणाचें काम आमी करचें बरें कोणना. आनी माथ्या वसोवांजेल 25व्या अध्यायान जेजून तूं म्हणलें उतरां, म्हज्या ल्हाना भाव भयणी तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें, आनी देखून बोगा आतां राज म्हज्या सर्गींच्या बापाचें. मोगाळ भाव भयणीनो, दयाळ कर्ण्यो केल्ल्यांक खंडी जावन सोमी आमकां सर्गार आपणून ताची दयाळ आमकां दाखयतलोस. आयच्या वांजेलांत आयकलें आमी लुकास वांजेल 6 अध्याय 33 ओळींत, जसो तुमचो सर्गींचो बाप दयाळ तशें तुमी जाय दयाळ. हेंच आज आमकां एक आपोणे सोम्यान दिवचें. तसो आमचो सर्गींचो बाप दयाळ तशें आमी दयाळ जायचें म्हणून. आनी आज किर्तन आमी गायलें, किर्तन 95. मोगाळ भाव भयणीनो, जर सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार आज तुमची काळजां करनाका धरून. आज आमकां दयाळ जावंक, एकामेकाक कुमो करूंक एक प्रेरण आमच्या पवित्र आत्म्यांतल्यान आमकां आज मेळटा जाल्यार आज आमची काळजां करची नाका आमी धरून ती मोवाळ दयाळ सांबाळया. आमच्या सर्गींच्या बापा बरी. आमेन. दयाळ मोगाळ बापा, सर्गीच्या रचणारा, सर्व समचे तुका भेटून दिता. दयाळ मोगाळ बापा, सर्गीच्या रचणारा, सर्व समचे तुका भेटून दिता. ओपूण तुगे मारून तुगे किरकोळ काणी कामची, उब्या वयना वस्तू रुपार तुका भेटून दिवची. क्रिस्ताच्या मासार आमकां बदलून तूं दी. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान त्या सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरेस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या कणवळ्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी आमची तूं पवित्र कर आनी तांचे वरवीं तुजी पवित्र सभा प्रिती मोगाच्या उज्यान लासून दी. हे परी संवसाराचे सोडवणेन तुवें दाखयलो अपरिमीत मोग प्रतवेच्या सर्व मनशांच्या दोळ्या मुखार परजळून दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुव्या. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुव्या. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं,
तांचेर तुवें पवित्र आत्म्या पाठयलोय आनी असो पास्का सुगूट संपूर्णाक तुवें पावयलोय. पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार तूं सारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवताळो रचून हाडलो. आनी हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दरबाराचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताता जय. सर्गीन तुका जय 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 जय. सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वाराफतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सुगूट परगटुव्या. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पूर्ण जीवन पोन आमी परगडता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आमी यत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपणास आमी आज भक्तीपणी उडास करता आनी अजिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका आज दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी आज नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभे उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळटोपणो फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी आज मागता. हांव कुवारी मरे देवाचे मे संगाती भाग्यवन जुजेते सोपती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजें जीवन पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाळ भाव भयणीन आमच्या सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयलें तें मागणें आमी आतां भक्तीपणान बरें कर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास तूं आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय तूं आमकां लाभय. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शाणत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कळटीन सर पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. सोमिया आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या त्या व्हडा भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवाय असो. आमी बसून आसली हांगा आसली सगळीं मोगाचो गुर्तो जावं दयाळ्यान एक स्माईल दिवन एकामेका आमी सोमियाची शांती दिवया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हांगा आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती जेजू क्रिस्तुवो दयाळ्या सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्वां सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे बद्दल येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुझे मास्र घसवता. तुझे थंय जेजू आजम एक जाता. तुजी सोम्या पातयेर नांव रावता. जेजू ये तूं काळजां दिन कर ह्या काण्या तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता. तुका सेवंक सदां तोलालेता. जेजू ये तूं काळजां दिन कर ह्या काण्या तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता. तुका सेवंक तो सदां मालेता. प्रार्थुया. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझे पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिलाय ती कृपा तूं सांबाळ आनी आमी आतांच घेतले आत्मीक पोसण्या वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन
आमच्या काळजांनी आपले मोगाचे राज सोलो आनी सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. कोसोणियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुका करुणिसिवो देवा देवा निन वरदानवनु नीडी अनुग्रहिसु. देवा निन वरदानवनु नीडी अनुग्रहिसु. लोककेल्लाडिन वचनवनु ಏಕ ದೇವನು ನೀಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಚನವನು ಏಕ ದೇವನು ನೀಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀನಿರುವಿ. ಶಿಷ್ಯರು ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನಿರುಣಿಸುನಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನನ್ನ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವಾ. ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ अनुग्रहिसी. पवित्र आत्म्याच्या नव्यान आमी करया. पवित्र आत्म्याक मागणे. बो पवित्र आत्म्या दैवीक मजतदारा, दुबळ्यांच्या बापा, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा, काळजांच्या उजवाडा, आत्मे पवित्र करणारा, तुझे समकार सरपडून आसरल्या म्हजे शिंपोडे पुर्त्या मापान हांव तुजे मुखार सरपडता. 1000 पोटी हांव तुजी स्तुती गाता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांवूय म्हणटा पवित्र पवित्र पवित्र. तूं सासनीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हणून हांव गूंड सत म्हणटा. म्हजो आत्मो बाचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हणून बरो आसता. हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर वस्तूं प्रास चड हांव तुजो मोग करता. तुज्या बरेपणाक अखेर ना. म्हजो मोग तुका मात्र फावो. तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधलो जावन म्हज्या पातकां वरवीं हांवें तोवळ तोवळ तुका दुखयलां. हेर चड वायटाच्याकी चड करून तुका दुखयल्या खातीर हांव दुखां भरल्या दोळ्यांनी तुजें बोगसाणें आज मागतां. हें म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका हांव भेटयतां. तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटालांनी तें पापसी ते वरवीं म्हज्या पातकांचें बर्फ तें आयस तें करगतलें. भाग्यवंत मुरयेचें काळीज अपरिमीत कृपेन भरलो आनी आपोस्तलांचीं काळजां पवित्र उमेदीन भरलो तूं. म्हजें काळीज मोगान भर म्हणून आज हांव परतां. तूं दैवीक सकत म्हाका वायट सक्ती विरोध धैर्य दी. हे पवित्र आत्म्या तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळटे उमेदीन भर. तूं उजवाड म्हजी मोत सासनीक संगतींचे जानवें तूं उजवाडाय. पवित्र आत्म्या तूं पारव्या रुपर देवलय म्हज्या जिविताक तें बळेपण दी. हे पवित्र आत्म्या तूं शांत वाऱ्या मुखांत्र आमकां मेळय. म्हज्या पाशांवांची लारां तूं दुस्पाटाय ती शांत कर. तूं जीब हे पवित्र आत्म्या सदांच तुका नांव वाडूंक म्हाका शिकय. तूं मोड हे पवित्र आत्म्या तुजें सुरक्षीत सवळे काल आमकां तूं राखण सांबाळ. आनी निमाणें
तूं सर्व सर्गीं देण्यांचो दातार. तुजे कृपेन म्हजे ते हितून जीव भर. तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर. तुजे जानवेन म्हजी मोत उजवाडाय. तुज्या बरेपणान म्हाका तूं पस्को करून घे आनी तुजें मीत मीर नातलेले काकुळटीन म्हाका बचाव कर. अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी आमी तुका अर्गां दिवंक, तुजी स्तुती गावंक आनी तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर. ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमची विशेष मागणी ह्या नव्याना वेळार आमी दवरया त्या सगळींच्या बापा मुखार. प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर आज आमी मागता. आयचें तें सांवासा प्रत्येक जाण पिडेस्तां बसत. विविध रितीच्या पिडेन कश्टांचे प्रत्येक जावन कोवीड तावन हर एकल्या की भिरांत आकांत केदळा कोणाक पिडा लागता, केदळा कोणाची मरणाची कोबार येता हें चिंतून आकांत भोगता. नवी नवी पिडा ब्लॅक फंगस म्हणली, मस्त जाणांचो जीव खाणगेते आसा. हेर पिडेन कश्टां जे आमचे आसात भाव भयणी, आमच्या कुटुंबाची पिडे शेडेन कश्टांची हांतुळणार आसची. हर एकल्याक एक ना तरी एक पिडा आसा, ल्हान वा व्हड. सगळी त्या पवित्रात्म्या मुखांत पवित्रात्म्याक बापा पुताक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुडीचें, मोतीचें, कुटुंबाचें, जिविताचें, भलायकेचें रूप तो नवें करून दी. हेर सगळीं त्या सामासोम्या मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जावन संवसारांतल्या समाधाना पासत, इस्रायल आनी फालेस्तीन गांवच्या त्या समाधाना पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, राष्ट्रांत सगळी परिस्थिती कंट्रोलाक येवचे पासत, स्वार्थाची पिडा आमच्या मदें आसची ती देवान नाश करच्याक आनी उदारमणाची दयाळाची मनशां करच्याक. दयाळाय आमच्या काळजांत हर एकल्याक दिवच्याक, एकामेकाक गरजेन पावचें तसलें बरें मन, बरें काळीज, बिरमोतीचें काळीज आमकां हर एकल्याक दिवच्याक. एक नवें काळीज म्हजें तें रस देवा. आमचे हेर सगळ्यो गरजो आमच्या भुरग्यां पासत, कुटुंबां पासत, आवयच्या गर्भांत आसच्या पिंपऱ्या तावन मरणाच्या तनीर आसच्या एका व्यक्ती पासत, गांवांत परगांवांत असल्यां पासत आमी भेटोवन दिवया. दिसपडतो ग्रास आमचो देवान दिवचे पासत. बापा पुता आनी पवित्रात्म्या, म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हणून जाणा. तूं जिविताची जर सर पदवेदार देव आमचो रचणार म्हण हांव सत म्हणटा आनी बरवसता. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सोम्या जेजू, तुज्या आमलीक रक्तान म्हाका आपूड आनी म्हजी सर पातकां तूं धुवन काड. म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजें बोगसाणें मागता. गायी, राग, पाश्चातापाची आनी सर दुखाची चिन्नां जी म्हजे तें गूंड रंबल्यांत तांचे तावन म्हाका गूण कर. सोम्या तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू तूं येवकरिस्तांत हजर आसाय. सोम्या म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हजे सांगत आसतना म्हाका कसलेंच बेना, कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू तुजें तें जिवीत आसा आनी तुज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणायतां. सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या तुजे सक्तीन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हाजरेन म्हाका तूं नितीवंत करताय. सोम्या देवा, तूं सर्व शक्तिवंत, तूं काकुळदार. तुवें म्हाका आपडून म्हज्या आत्म्याक, म्हज्या मोतीक आनी कुडीक लागलेली सर पिडेतावन गूण कर. म्हाका तुजे शाडल्याक, म्हजो मोग केल्ल्याक, म्हाका राखल्याक आनी म्हाका पुर्तेपणी गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू, म्हज्या काळजांतल्या गूंड भावार्थान हांव तुका आज नमस्कार करतां. तूं बापा आनी पवित्रात्म्या संगी देव जावन आसाय. ससनाच्या ससनाक आमेन. तुका देवा बापा, अरदन तुका म्हज्या बापा, अरदन तुका देवा बापा, अरदन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका
सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका मोठा जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका मोठा जेजू महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हरि कौन का पापा महिमा तुझे जो प्राप्त का पवित्र हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड या बो पवित्र मंदिरांत या बो पवित्र आल्तारीर या बो पवित्र उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये आमच्या मुखार आसच्या आमचे खातीर आयिल्ल्या हे जेजू क्रिस्ता हे पवित्रिंदादी बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या तुमी सांगात हांगा हजार आसात आनी आमकां पळेवन आसात आमचे खातीर आमचे सगळें आसात म्हूण आमी खडाखड पातयेत येता काळजांत तावन पातयेत येता कित्याक तुवें म्हळें खंय दोग वा एक म्हजे सांगाता मेळटा थंय हांव आसां आनी खंय हांव आसां म्हजो बापूय तो म्हजें सगळें आसतलोच पवित्रत्मय तुजें सगळें आसा पवित्रिंदाद आमच्या खातीर आमचें सगळें संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सगळें आसतलो म्हळें सोम्या तुवें त्या पातयेन तुजें आजारपण वळखून घेवन तुज्या मुखार आमी साश्टांग नमस्कार करता हांव शरणागत जाता हांव तुज्या बरेपणा मुखार तुज्या मुखार आमी येता हांव तुका पळोवचें भाग खंयतान आमकां फावो जालें तुवें तुज्या आपोस्तलांक म्हणलें सोम्या बागीते दोळे पळयतात ते म्हज्याक यादी आयिल्ले साबार जण देवाच्या पुताक पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां ते भाग मेळोंक ना पूण तुमकां मेळ्ळा म्हणटा आपोस्तलांक आज ह्या उंड्या रुपार त्या सोम्याक पळोवचे भाग म्हाका आनी तुमकां आसा चरित्राच्या ह्या काळार जेजू उपरांत आमी जल्मले खातीर देवा करंगा देवें कित्याक ताची वळख आमकां आसा जेजूची ताचे वैयक्तीक अणभव आमकां आसा पवित्र पुस्तकां मारिफात आराधना मुखांत मिसा मुखांत उंड्या वायना मुखांत तो आमचे मदें आसा
बागी ते दोळे आमचे पळयता ते. आसा थोमासाच्या उतरांनी हांवें तुमी सांगूंक जाय, म्हज्या देवा म्हज्या सायबा, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सायबा, तुज्या मुखार हांव आसा बडा पातयेन भावार्थान मोगान. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. सुमिया जेजू, आज आमची काळजां तुज्या मुखार उगडून आमी आसा. बायल्या संवसारांत तुजे विणे करसूनच्या 100 वर्सांच्या की तुजे सवय करसूनची थोडी मिनटां चड मोगाची आमकां. तुजे विणे उलोवच्या भायर आमी उलोवच्या रास रास उतरां प्रास तुजी स्तुती करचें चड मोगाचें. आनी आज हे असल्या परिस्थितींत, ह्या पिडेच्या झुजांच्या वेळार, भिरांतेच्या आकांत्याच्या वेळार म्हज्या कुटुंबा सवय सांगता बसून थोडो वेळ तुजें सवय करसूनचें, तुका नियाळचें भाग तुवें म्हाका दिलाय. सोम्या, तुका अर्गां दिता आसतना तुजी स्तुती हांव करतां. तुज्या बरेपणा पासत, तुजे दिन वाचता हांव तुज्या सर्व अजापां पासत म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ल्या. सोम्या जेजू, कीर्तनगाराच्या उतरांनी हांवें म्हणटा तीं उतरां, कीर्तन 62, 62. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडेन मात्र म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें कडाप, तोच म्हजें तारण, तोच म्हजें कोटें. देखून हांव केदींच हालचो ना, हांव केदींच हालचो ना, कित्याक तोच म्हजें कोटें, तोच म्हजें तारण, तोच म्हजें कडाप. सो मी असल्या भावार्थान त्या कीर्तनगाराच्या उतरांनी हांव आज तुज्या मुखार येतां. परजे सदांच ताचेर दयेचेर विश्वास दवर, ताचे मुखार तुजें काळीज उगड, कित्याक देव एकलोच तो आमचो आसरो. कितल्या पुरब्याच्या उतरां सोम्या ह्या पवित्र पुस्तकांत तुवें म्हाका आमकां दिलाय, तुवें आमकां दिलाय. तुजो मोग सोम्या जिवा परा चड मोला दे. कीर्तन 63. मोगाळ भाऊ भयणीनो, ही उतरां तुमच्या खातीर वाचतना तुमची बोगणां इंत जावन दी त्या सोम्या कडेन. तुमच्या टीव्ही दिसच्या त्या सोम्याच्या, त्या उंड्या रुपार आसच्या सोम्याक तुमी पळया. आनी हांवें ही वाचची उतरां कीर्तनांतली म्हजी न्हय, ही पवित्र पुस्तकांतली उतरां तुमचे करून घेया आनी तसलीं बोगणां त्या सोम्याक समर्पण दिया. ही बोगणां म्हजी आनी तुमची त्या देवा थंय जावन दी. देवा, म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मोतान येता. सुके कळडे उदाक नातले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. देखून तुजे पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजे मुखार नदर लायता. म्हजे दोळे पयसुम्या, म्हजे दोळे तुका पळोवन दीत, म्हजी तोंड तुजी स्तुती गावन दी, म्हजे कान तुका आयकोवन दीत, म्हजो जीव तुजे खातीर जिवन दी, म्हजी न्हीद तुका ती सोपणेवन दी, म्हजे तोंड तुजी स्तुती करून दी. मुखारून आसात उतरां. तुजो मोग जिवा परा चड मोल अधिके देवा, म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. जिनी बोर हांव तुका वाकण केलो, तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो, म्हजे सुडके खातीर तुजो उडाव हांव करता. कीर्तन 65 मोगाळ भाव भयणीनो, ती उतरां पळया आनी कितल्या अपुरबायची आसात. ज्या मनशाक तुमी विसरून काडटाय आनी तुज्या आंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडटाय, तो मनीस बागी. तुज्या घराच्या, तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी दादोशे जाल्या. आज आमकां इगर्जांनी येवंक अवकाश ना. बेजार भोगता, देवा कडेन मागया ही परिस्थिती बेगीनच बरी जावन ताच्या मंदिराक येवचें भाग आनी ताच्या दर्शन घेवचें भाग हर एकल्याक आमकां फावो जावन दी म्हणून. मोगळे भाव भयणीनो, कीर्तन 103 हांव तुमच्या खातीर वाचता. 103. कितल्या अपुरबायची उतरां पळय. 103 ती उतरां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर,
म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा शिडा तो पयस करता, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळडीचो मुकुट तो दवरता, तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तुका दादोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजें तरणाटपण नवसरतलें. सर्वेस्पराची कृत्यां तारण दितात, जुलूम भोगतेल्यांक तो न्याय करून दिता. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीकाय आनी मोगान भरलोलो, तो सदां काळ आरोप लावं सोना, ससनाक राग धरून रावं सोना. आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना, आमच्या गुन्यांवाक फावो तें फारीकपण तो घेना. पृथ्वे वयर आकाश कितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्यान थंय ताचो मोग. उदेंत अस्तमतेतावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता. आमकां कित्याची रसल्यांत म्हणून तो जाणा, आमी धूळ माती म्हूण ताका उडास आसा. मनशांचे दीस तणा सारके, शेतांतल्या फुलां बरी तो फुलता. वारें ताचेर मारता आनी तो नाश जाता आनी ताचो जागो ताका परतून केदींच वळखून सोना. पूण सर्वेस्पराक भियेतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग तकता ससनाच्या ससनाक आनी ताचें तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. पूण तांणी ताचो करार सांबाळूंक जाय, ताच्या आदेशांचो उडास धरूंक तो पाळूंक जाय. सर्वेस्परान सर्गार आपले शिवासान स्थापीत केला, सोमेस्तांचेर तो आपले रास चलयता. देवाच्या दुतानो, ताच्यो आजना पाळटेल्या बलिश्ट विरानो, ताच्या उतरांक लक्ष दितेल्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबाऱ्यानो, ताची कुशी पाळटेल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या कृत्यानो, ताचे राजवडकेच्या सर्व जाग्यांनी ताची स्तुती करा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. मुझ्या तू अधीर जायना काय भियेना आत्म्या म्हज्या तू अधीर जायना काय भियेना रसलोलो मी तुका सांभाळतलो, दुस्मानाच्या पासो तुका सोडयतलो. मोराची विविध रंगण कोणे रेटयल्या, सोबी पांढऱ्या रंगण किरा कोणे जपयला. आत्म्या म्हज्या तू अधीर जायना काय भियेना. आत्म्या म्हज्या तू अधीर जायना काय भियेना. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमच्या मुखार आसतना आमकां कांयच बेना. आत्म्या म्हज्या अतीर तूं जायनाका, तीर राव सोम्या सवे. देखून ह्या सोम्या कडेन जर आमी मागणांव जाल्यार आनी कोणा कडेन मागचें. जर सोम्यान आमकां दिना जाल्यार आनी कोणें आमकां दिवचें. सोम्यान म्हणा, म्हजें नांवें तुमी कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दितलो. आमच्या मुखार जर आसच्या सोम्या, म्हज्या भाव भयणीची मागणी तूं आयक. हें आज अराधान विक्षण करना तूं पात्र घेवन वांटो घेवन आसच्या म्हज्या भाव भयणीची पयस्तान आसच्या लागीं सर्येकल्यांची मागणी आज तुजे मुखार दवरता. सोम्या, तुजे मुखार आमी दवरता. प्रत्येक जावन ह्या पिडे शिडेच्या काळार आमकां हर एकल्यांक राखून व्हरून मागता. वायरसाचें ती भिरांत मात्र न्ही, वायरस आमच्या जिवितांत, आमच्या कुडींत, आमच्या कुटुंबांत ती भितर सरण जावन दी. कशें तुवें इस्रायल परजेक
तांकां वतान ती पुरासण जाताना तांकां तुवें मोड तांच्या वयल्यान दिलें. राती तांकां उजवाड नासतना ती दांटतना सासपतना उज्याचो खांबो जावन तांच्या मुखार गेलोय तूं. कशें तुवें तांकां ताण लागतना त्या कडपातावन उदक तुवें दिलें. तांकां तांबड्या दर्यांतान उतरयलें. बे आकांत भोगतना इजिप्तकारांचे तितले मातनी तांकां खावंक जेवणांतलेला माण्णा मासा सुकणी तुवें दिली. सोम्या जेजू आमकां पोसच्या राखच्या हे देवा आज तुजे मुखार आमी मागतां. आमचे हात उबारून आमी मागतां या पिडे शिडेतान आमकां तूं राखून व्हर. आमच्या रियेका कुटुंबाच्या साद्यांक तूं राखून व्हर. सोम्या तुजे मुखार मागतां आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या कोणाचेंच मरण आमकां पळोवंक दिनाका. पुरो सोम्या एक क्यास्त पुरो आमच्या उणेपणाची पातकाची शिक्षा म्हण आमी घेता. आमच्या स्वार्थाची शिक्षा म्हण आमी घेता. आसतान सोम्या तुजो पवित्र हात आमचेर तूं दवर. आमकां राखण वर सांबाळून वर. हरये पिडेतावन सरापायतावन विघ्नांतावन अवचित मरणांतावन अवघडातावन विकाळ सक्तेंतावन वायट कलच्या गातांतावन सैतानाच्या पासांतावन दुस्मनाच्या हातांतावन आमकां राखण सांबाळ सोम्या. सगळ्यांक आमकां आमच्या भुरग्यां बाळां मोगाच्या वडांक गांवांत परगांवांत असल्या सगळ्यांक राखण सांबाळ. आमच्या मंदिरां परत उक्ती जावन दी तुज्या सेवे खातीर सोम्या. त्या पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां तूं दी. दयाळ्याचे देणे दी. सोसणिकाचे मोगाचे देणे दी. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या स्वार्थाचे आमच्या उणेपणाचे अवगुणाचे व्हायरस तूं पयल्या काण उडय सोम्या. आनी ह्या मारिफात आमच्या आत्म्याची भलायकी कुडीची भलायकी आमच्या कुटुंबाच्या समाधानाची भलायकी आमकां तूं दी सोम्या. आमच्या राष्ट्रांत एकामेका मोग मैपास एकवट सोडदोड वाडोवन दी. राष्ट्रां झुजाक देवल्यान पलस्तीन इज्रायला एकामेका सोम्या तुवें जल मोल्लो देश तो आज समाधान तें सूख तें आसा. चरित्रेन समाधान म्हणलें ना तें सोम्या. आज मनां आमची उगड. हे पवित्र आत्म्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. काळजांचे मोणांचे आत्म्यांचे रूप तूं नवें कर. अंतस्करणां आमचें नवीं कर आनी आमकां तूं समाधान दी. बरेंपण दी. प्रत्येक जाण पयशेल्या गांवांत आसा आमच्या मोगाच्या सगळ्यांकी आमकां बरें केल्ल्या खातीर मागता. आमकां दुखयल्या खातीर मागता. आमकां येदोळ आमचे दया दाखयल्या खातीर मागता. आमचेर कोणें बिरमत पावल्या तांकां तुजें बेसांव दी. धराळ रितीन कोणाचे आमी येदोळ बिरमत पावल्या तांकां तुजें बेसांव दी. तांकां बरें कर जिवितांत. तितले मात न्ही कोण आमची दयाळाय घेनासतना गेल्यान आमची बिरमत कोणाक सुकल्या कोणाक मेळा आसली ती मेळोवना कोणा ते आमी धरून जाल्या तांचे खातीर मागता सोम्या. आमकां बोक्षे न्ही तांकां बरें कर. कोणें आमकां दुखयलां कोण आमचें तें दयाळ जावना कोण आमचें तें धरून जालें आनी कोणा विशयांत आमकां सूख समजें बेजाराय आसा तांकांय तुज्या हातीर समर्पितां सोम्या. आमच्या आवय बापायक आमच्या भाव भयणी कुटुंबाच्या सांद्यांक आमच्या याजकांक आमच्या धर्मिकांक प्रत्येक जावन सोम्या कितले जण याजक धर्मिकां मरण पावते आसात सगळ्यांकी तुज्या हातान समर्पून दिता सोम्या. आमच्या शिकच्या भुरग्यांक हर एकल्यांकी या कोविडांत आनी हेर रितीन मरण पावले आमच्या भाव भयणीक सासणीक विशय दितना आमकां तूं भलायकी दी सोम्या. त्या कुर्सा वयर तावन ह्या भुमीर तुजें रगत 2000 वर्सां आदी तें पडलें पवित्र रगत आज तें ह्या भुमीन तें जिवें जावन दी सोम्या. ह्या वाऱ्यान तुजें पवित्र रगत बरसून दी. ह्या भुमीन तुजें पवित्र रगत जिरोवन दी सोम्या. आनी आमच्या स्वासांत तें एक जावन दी मेळोवन दी. आनी आज आमच्या हर एका सलच्या मेटाक तें आमकां राखून सांबाळून दी. तुज्या पवित्र रक्तान आमकां धुंत नितळ कर. तुज्या भोव पवित्र मिसाच्या बलिदान आमी भेटोन हर एका दिसा तुजी स्तुती जाते आसा सोम्या. ही स्तुती ह्या संवसारांत वाडोवन दी आनी ह्या कितेंय पिडेचें वायरस उणेपण कितें आसा सगळें तें धांवडावन दी सोम्या. सगळें धांवडावन दी. आज विशेश रितीन पिडे सांगतेर मागता आसतना सोम्या आमकां कसली पिडा आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आसा जाल्यार सोम्या एक उपकार आमी मागता ती गूण कर. आमकां तुजी कुशी वयतर गूण कर. ते कुरड्या भरते मेमान तुजे लागीं मागले बरी दाविदाच्या पुता आमचे काकुळट कर म्हण आज आमी मागता तुज्या लागीं दिम्येन पडोन. त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन भावार्थान तुका आपडले बरी आज आमच्या आत्म्याच्या दिश्टेन तुका पळोवन आमी आपडता सोम्या. आमकां गूण कर. आज आमी दिमी घालून आसले कडेच मागोवन आसले कडेच तुजी भलायकेचे देणे तुज्या दयाळ्याचे बेसामाचे देणे आमचेर वाडोवन दी सोम्या. तुजो पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांकी तो घट करून दी. आमच्या भावार्थान मोवाड्यान आमकां भलायकेन तो भरून दी सोम्या. आमचे सोबे तो राव. आमचे सोबे राव सोम्या. एमावसाच्या वाटेर त्या शिसाणी मागले बरी आज आमी मागता आमचे सोबे तूं राव सोम्या. आमचे सोबे तूं राव. तूं आमकां जाय सोम्या. जेजू कोणें आमच्या लागीं मागोवन सांगलां कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा. प्रत्येक जाण साबार जाणां दीस पडतो ग्रास नासतना कश्ट त्यात आस्पत्र्यांनी कितले जण कश्ट ते आसा सोम्या. हर एकल्यांकी तुजे दोळे सगळे उक्ते आसात आमी जाणां. आमचे मागणी आनी आमचे बरें म्हण तूं पळयता आमी कितल्या जाणां खातीर मागता गे म्हणून
तुका गुण करूंक एका सेकंदाचोय वेळ ना. ह्या संवसारांत भलायकी हाडूंक तुवें रचलो संवसार वो. सोम्या तुवें रचतना सगळो बरो आसलो आनी आज असल्या परिस्थितीक येवं आमीच कारण जाल्या. तुज्या दाळपणाची चेन आमी सुकयल्या तितलें मात्र न्ही, तुज्या पवित्रपणाची चेन आमी सुकयल्या आनी देखून आज आमी खंयी वेते आसा. सोमी आमकां परत बाचावेन आमकां एक कर. तुज्या की 2000 वर्सां तुवें जोडली सोडवून परत आमकां ती नव सारनेन आमकां तूं दी. तो उत्पत्ती ग्रंथान तो पवित्र आत्मो तो जंपय मारतालो त्या रचनेचेर आनी पवित्र आत्मो तो जो त्या तुज्या प्रवाद्या मार्फत उलयल्लो, जो जॉर्दनीन तुजे सवय आसलो, जो तुज्या पब्लीक जिवितांत आसलो, प्रगट जिवितांत, जो पवित्र सभे चलोवनचो आज तो परत नवो जावन दी सोम्या आनी आमकां नवें करून दी. आमी मागता तो आमच्या संवसारांत आमच्या जिवितांत तो परत एक्टिवेट कर सोम्या, परत तो एक्टिवेट कर आनी आमकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन हर एकल्यांक तो बरो म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. गांत का सुनिया जेसू मोगळाब्द का सुनिया जेसू हालेलुया जेसू. सोम्या जेजू मोगळ्या भाऊ भयणीन आमी असले कडेन तो सोम्याची व्हडल्या ताळ्यान स्तुती करया. आमी ताची स्तुती करया आनी ताच्या बेसावा खातीर आशयया. हर गांत का सोम्या जेजू. भगला तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. मुगाळ भाऊ भयणीनो, सोम्याची बसवणी ताच्या भलायकेचे देणे आमकां मेळचे मागणी आमी करता आसतना पळय इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत अध्याय 40 आनी 3 अपुर्ब्याची उतरां म्हजी आनी तुमच्या खातीर आसात. आयकुया ती उतरां आनी सोम्याची उतरां आमच्या काळजांत रोंबोवया. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पोर अशें सांगता. कितें सांगता? भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो, न्हंयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करूंक शकच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार तुजे सोबे आसा. मोगाळ भाऊ भयणीनो, सोम्याची बासवणी आमकां आसाच. जी ताचेर पाती येता तांकां तो सोन घालिना. आनी अपुर्बायन 40 आनी 9 अध्यायांत इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सोम्यान बसयली उतरां. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुशींतल्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. पळय, हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां, तुज्यो वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. तुजें पुनर्निर्माण करतले दावा दावी येतात, तुजे देसवाड केल्ले ते तुजे सरशिले पयस सरतले. वय मोगाळ भाऊ भयणीनो, कितें आमची कुटुंबां, कितें आमची भलायकी आनी आमचो देश आनी आमकां कितें देसवाड करता तें सगळें सैतानाचे पास त्या सोम्याच्या नांवान पयस वचून दीत आनी ताची सकत ताचें बेसांव आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आसून दी. ताच्या बेसांवाक आमी तयार करया. येद्या व्हड्या सक्रामेंत म्हळ्यार गीत आमी गावया. तुमकां जाता तर तुमी असले कडेच दिमी घालचो अवकाश आसा जाल्यार दया करून दिमी घाला. बोडा सक्रामेंता सहस्र नामन करूया, पुर्विल्या त्या रूपां बोधा, नव्यो रिती आदार्या, सलवणवेच्या अस्पत वेश्व्या, बावडताचे बोळ दिव्या, जशे बाबा जशे पुता, उल्हासानी स्तुती जाव, पदवी महिमा ससना ससना, एका स्थळ्यान सिया, तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाड्या. आमेन. प्रार्थुया.
ये देवा विजय सक्रमंत काल तुझ्या कस्तां सुडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणे सोफोळ सदांच आमचेत आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं. आमकां देण तूं फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. मोगाळ भाव भयणीनो, हे सोम्याचें बेसांव घेवच्या पयले विशेष रितीन आमच्या कोडियाल DSAच्या करिस्मॅटीक ग्रुपा पासत, सर्वीस टिमा पासत, तांचे पासत मागया हे नोवेन ती मांडून हाडटात दीस पडते. डिवायन वर्ड टीव्हीच्या पासत ह्या सांत आंतोन आश्रयांत आमकां अवकाश करून दितात. तांचे पासत हांगा आसच्या सर्व इनमेट्सां पासत, हांगाच्या डिरेक्टर आनी स्टाफां पासत, तशेंच जावन ह्या कोविडाच्या वेळार आमची पिडेस्तांची प्रत्येक जावन जतन घेवच्या नर्स आसात, डॉक्टर्स आसात, पुलीस आसात, फ्रंटलायन वॉरियर्स आसात, वर्कर्स, तांचे पासत सगळ्यां पासत आमी मागया. दुडवाची कुमोक दिवच्या हर एकल्यां पासत आनी आमचे पासत आनी हेरां पासत मागण्याची सेवा भेटोवच्या, मागणें करच्या, मागण्याच्यो कुमोक दिवच्या हर एकल्यां पासत आमी मागून सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा. ಹೋಗುವೆನೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನೋ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನೋ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನೋ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನೋ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನೋ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನೋ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. मोगाळ पुत्र सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवान दिसाचे कृपेन वर आमकां आमचे देव आमचे दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन.